नमस्कारू आणि सुप्रभात. आईचे सुभाषिताक तुमका सर्वांकೈ स्वागत. श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराण्यकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्. श्वः कार्यमद्य कुर्वीत म्हळ्यार श्वः म्हळ्यार फाल्याक म्हणून, श्वः कार्य म्हळ्यार फाय करची काम म्हणून, फायची काम म्हणून. श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, अद्य म्हळ्यार आजी, फाय करची काम आजी कोरका. पूर्वाण्णे, पूर्वाण्णे म्हळ्यार दनपारा पशी फुडें, पूर्वाण्ण म्हळ्यार सकाळची वेळ. अपराण्णेच म्हळ्यार दनपारा वेळ, म्हळ्यार दनपार नंतर म्हणता पळय तसले. तर दनपार नंतर करची काम सकाळी कोरका, फाल्या करची काम आजी कोरका म्हणून. श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, फाय करची काम आजी कोरका. श्वः कार्य म्हळ्यार फायची काम आजी कोरका, दनपार करची काम सकाळ कोरका म्हण सोन. पूर्वाण्णेच्या अपराण्यकम, अपराण्यकम म्हळ्यार दनपार करची काम ते सकाळ कोरका म्हण सोन. न हि प्रतीक्षते मृत्युः म्हळ्यार मृत्यू केदन कोणा येता म्हणून सांगू साध्य ना म्हणून. प्रतीक्षते म्हळ्यार कोणाक राखून बैसना म्हणून. कृतमस्य न वा कृतम, हे काम केल्ली गी ते काम केल्ली गी म्हणून ते राखना. काम केल्ल्यारी करनातले त्याचे टायम येता ना ते घेवन वता तेची. तशें जावन आमी करची काम ओगी ओगी आमी टायम टायमारी ते वेळ समजावन कोरका म्हूण सांगून. तशें जावन राखना अशी खंयची काम ते वेळ कोरका गी ते समजावन कोरून आमी खंयचे बाकी दवरची काम म्हूण सांगून. त्या खातीर ते सांगचे फायची काम आजी करी, दनपारा काम सकाळ करी, दनपारा काम दनपार म्हणून दवरचें नाका म्हूण सांगून. त्या म्हळ्यार आतां सांगिल्लें न हि प्रतीक्षते मृत्युः, मृत्यू केदन येता म्हूण सांग साध्य ना. त्या वेळार आमी त्या करनी म्हणून आमच्यान करून सांगू साध्य ना. त्या वेळार वचूंक जाता तशी. आतां इंग्लिशान सांगला टायम अँड टायड्स वेट फॉर नो वन म्हणून. तशीची टायम ताजी टायम ते वत आसता त्या टायमार म्हळ्यार त्या वेळेर आमी आमगेलें काम केल्यार आमकां चांग म्हणून ताजे अर्थ. अपास हे सुभाषीत सांगता. श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराण्यकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्. नमस्कार.